मोगा बाबण गेल्या कार्यावळीन आमी लुकाच्या पयल्या आविसराचें शिकप केल्लें पळयलें. आनी हें लुकाचें पयल्या आविसरांतलें शिकप खूब म्हत्वाचें जावन आसलें आनी तें खूब सुंदर जावन आसलें. तर आयज आमी लुकाच्या दुसऱ्या आविसराचें शिकप करुया. कैसर आगुस्ताची सुरवात आमी केल्लीच आसली, पूण तातूंत आमी कांयच शिकूंक नासले. कैसर आगुस्ताचें नांव डॉ. लुकान ह्या सुवातेचेर बेश्टेंच बरोवंक ना. ताणें सगळ्या संवसाराच्या लोकांची नांवां बरयल्लीं आसलीं. ताका ताच्या व्हड राज्य पासत पडून गेल्लें आसलें आनी आपल्या राज्य पासत पयशांची गरज ताका आसली आनी सैनिकाची गरज ताका आसली आनी तो खूद सुखान रावंक पळयतालो. ताका कांयच उणें पडचें न्हय अशी ताची येवजण आसली. लुकान कितें बरयलां हें आमी पळोवया. हो एक इतिहासांतलो पुराव जावन आसा. लुकाचो दुसरो आविसर 3 ते 7 वळी प्रमाणे जुजेन अशें केलें कारण तो दाविदाच्या वंशांतलो आसलो. मारीक बेतलेहेमाक कित्याक वयचें पडलें कारण ती सुद्दां दाविदाच्या वंशांतली आसली. जेन्ना हो इतिहास हांवें वाचलो तेन्ना म्हाकाय बरो संतोश भोगलो, कारण हें सोच जावन आसलें अशें म्हाकाय समजून आयलें. मोगाळ बाबणानो, कैसर आगुस्त आपूण खूद देव जावंक पळयतालो. लोकांनी ताची भक्ती करची अशी ताची खूद येवजण जावन आसली, पूण कोणेनूच ताजें आयकूंक ना. तसो मान ताका कोणेनूच दिवंक ना. पूण एक अशी ओस्तुरी आसली जी आपल्या पोटांत भुरग्याक घेवन आयलोली आसली, म्हणजेच ती गोरबेस्त आसली अशें आमकां दिसून येता. आनी तिचें नांव जावन आसलें मारी. ती कैसर आगुस्ताचो हुकूम पाळून त्या सुवातेचेर आयलोली आसली. कैसर आगुस्त हो मिकाच्या 5व्या आविसरांत आनी दुसरे वळीन बरयल्ल्या प्रमाणे बाकीत करणारो जावन आसलो. मिकाचो 5वो आविसर आनी दुसरे वळीन सांगलोलें आसा, ए बेतलेहेमा एफ्राता, जुदेवांच्या आजारा मोदें तूं ल्हान आसा, तरी तुज्यांतल्यान एकलो उत्पन्न जातलो आनी तो इस्रायेला पासत आनी म्हज्या पासत नितीदार जातलो. तो ओरंबाक सावन शेवटाक पर्यंत आसलो. जें कितें त्या काळार जालें तें सगळें देवान मेजलेलें आसलें. डॉ. लूक ह्या सुवातेचेर बारीक बारीक गजाली आमकां बरोवन दाखयता. तो त्यो बरयता. म्हणूनच ह्यो गजाली आयज आमकां समजूंक पावल्यो. जर ताणें बरोवन दवरूंक नासल्यो जाल्यार आमकां कांयच समजूंक पावचें नासलें. आनी मारयेन ताका बाळकाक गुटलावन दवरलेलो आसलो. 8वे वळी प्रमाणे जायते लोक प्रस्न विचारतात की जेजू ख्रिस्त केन्ना जल्मलो. व्हडा थंडेच्या काळार न्हय, कारण थंडेच्या काळार गवळी मेंढरां घेवन रानांत रावचे नासले. ताच्या जल्माची खबर कोणूच नकळो, पूण ताच्या मरणाचो दीस मात्र सगळ्यांकूच खबर आसा आनी तो पवित्र पुस्तकांत बरयल्लो आसा. मोगा बावणानो, तो केन्ना जल्मलो हें म्हत्वाचें न्हय, तर तो जल्मलो हें म्हत्वाचें जावन आसा. तशेंच तो खुर्साचेर मेलो हें म्हत्वाचें जावन आसा. आनी तो आमकां पातका पासत सुटका दिता हेंय म्हत्वाचें जावन आसा. लुकाचो दुसरो आविसर 9 ते 11 वळी प्रमाणे आमी पळोवया. एक ल्हान बाळक ह्या संवसारांत जल्माक आयलें आनी तें जल्माक येवन व्हड काम पूर्ण जावचें आसलें. आनी तें काम म्हणजे तो संवसाराचे परचे पासत मरचो आसलो. आनी दुसरे फावट जेन्ना तो येवचो आसलो तो व्हड मोहिमेन येवचो आसलो. आनी जेन्ना तो येतलो तेन्ना संवसारांतले सगळे लोक ताच्या मुखार उबे रावचे पडटले आनी ते उबे रावतले. जितले गरीबसाणेन येवंक जाय आसलें तितले गरीबसाणेन तो पयले फावट आयलो आनी ताजी गरीबसाण तर सगळ्यांहून चड जावन आसली. ताका संवसारांत येवंक वाट नासली. ताका लुगार नासलो. गोरवांच्या गोठ्यान ताका जल्म घेवचो पडलो. इतली गरीबसाण ताणें घेतली. मोगाळ भावपणान एक संवसाराचो रोसना
मनशाची कूड घेवन ह्या संवसारांत येता, गरीबसाणेन येता आनी मनशाचें सगलें दूख त्रास तो जाण जावंक पावता. आयज मनशाचो मोग कोण करूंक शकता? कोणूच करूंक शकना. पूण खुद देव मनीस जालो आनी ह्या संवसाराचेर तो आयलो आनी ताणें तुका आनी म्हाका पळयल्लें आसा. 18वे वळी प्रमाणे परत डॉ. लूक ताच्या मनशापणाचेर बोर घालता. तो ह्या संवसारांत मनशाची कूड घेवन आयलो. आमच्या गरीबसाणे पासत ताणें खुद आपूण अनुभव घेतलो. देवाक मनशा संबंदी सगळें खबर आसा. ताका तुजें आनी म्हजें सगळें खबर आसा. तो आमचें मन वळखता. तो आमचें काळीज वळखता. कारण तो ह्यो सगळ्यो वस्तू पळयणारो देव जावन आसलो. तो मनशाक उत्पन्न करणारो देव जावन आसलो. ताजी येवजण हीच जावन आसा की आमी ताका पूर्ण वळखून घेवंक जाय. कारण 13 आनी 14वे वळी प्रमाणे मोगा भावणां ही शांती सगळ्या संवसारा पासत जावन आसली. आयजयाचो 48वो आविसर आनी 22वी वळ सांगता, वायट लोकांक शांती आसना आनी आयज सैतानाच्या राज्यांत जे रावतात तांकांय शांती आसना. वायट अशा संवसारांत सगळे जाण आमी रावता. म्हणून हे सुवातेचेर आमकां शांती ना. पूण जाचेर देवाची खुशी जाली, जांचे पासत शांती आसा, तांचे पासत ती देवान दवरलेली आसा आनी ती शांती दुनियेंत जेजू क्रिस्ता उद्देशी पूर्ण जावची आसली. सणवडणान म्हणून तो ह्या संवसाराचेर आयलो. शांती करच्या पासत तो ह्या संवसाराचेर आयलो आनी ताजो अनुभव जायते जाणांक फावो जाल्लो आसा. रोमकारांक चीट 5वो आविसर आनी पयलेच वळीन अशें बरयल्लें आसा, म्हणून तुमी विश्वासान नितीवंत जाल्ले आसात, म्हणून तुमकां तुमचो धनी जेजू क्रिस्त ताच्या सांगाता शांती आसा. जेन्ना जेजू क्रिस्त पयलीच फावट ह्या संवसाराचेर आयलो तेन्ना हेच तरेन शांती घेवन तो आयलोलो आसलो. जेन्ना तो दुसरे फावट येतलो तेन्ना तो शांतीचो राजकुंवर म्हणून येतलो. जेन्ना तो सगळे तरेन वायट पळयतलो तेन्ना संवसाराची नीत करतलो. पूण जो पर्यंत तो ह्या संवसाराचेर नीत करूंक येवचो ना तो पर्यंत आमी ताच्या उतरान चलूंक जाय. जे कोण ताजें उतर घेवन चलता तांच्या जिवितांत तो शांती उत्पन्न करतलो आनी जेन्ना तो येतलो तेन्ना तो तांकां घेवन वेतलो. लुकाचो 2रो आविसर 15 ते 16वे वळी प्रमाणे राखणे रोखडेच बेथलेहेमा कडेन गेले. त्या सुवातेचेर तांकां मारिया, जुजे आनी जेजू बाळक दिसले. चड करून जेजूक मेळूंक आयलोले मदें तेच पयले जावन आसले. कारण मॅथ्यू आमकां सांगता की शाणे मनीस बेल्यांत गेले म्हणून. आनी जेन्ना शाण्या मनशाक जेजू बाळक दिसलें तेन्ना तो घरांत रावतालो. हाजो अर्थ असो की तो जल्मून जायते म्हयने जाल्ले आसूं. 17 ते 20वे वळी प्रमाणे अशें दिसून येता की मारीन बऱ्योच गजाली मनांत दवरलेल्यो. भिरांतेक लागून ताणें त्यो मनांत दवरलेल्यो आसूंक जाय. बाळकाक घेवन इजिप्तांत उपरांत ती गेली आनी उपरांत नाजारेत ह्या सुवातेचेर ती आयली. जेजू मनशाच्या घराब्यांत जल्माक आयलो आसलो. तो सुमर्तीच्या खाला जल्माक आयलो म्हणून ताणें सुमर्त पाळ्ळी. 21 आनी 22वे वळी प्रमाणे मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे बाळक जल्मल्या उपरांत 40 दीस ती मेळी आसा अशें समजताले. मारिया पातकी आसली म्हणून तिका देवा पासत भेट भेटोवची पडली आनी तिणेन म्हटल्या प्रमाणे तिका थारणाची गरज आसली. 23 आनी 24वे वळी प्रमाणे मारियेन आनी जुजेन 2 पारव्यांची भेट केली. ह्या वेळान ती कितली गरीब आसली हेंय आमकां दिसून येता. ही भेट बाळका पासत नासली तर मारिये पासत जावन आसली. आमकां जितली खबर आसा त्या वेळान अशें दिसून येता की जेजून केन्नाच भेट करूंक नासली. 25 ते 28 वळी प्रमाणे यहोवा देवान सिमावाक भासावणी केली की
जेजू पळयल्या शिवाय तुका मरण येवचें ना. ताणें कितें पळयलें? ताणें ल्हान बाळक पळयलें. थारण म्हणजे मनीस जावन आसा आनी तो मनीस जेजू जावन आसा. तुमी ताचेर भावार्थ दवरात व ना दवरात, पूण तो सोडवंडार जावन आसा आनी आयज जर तूं ताका आपलो सोडवंडार म्हणून मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तुका थारण फावो जातलें. ह्या सुवातेचेर एक गीत आसा आनी तें गीत शिमावान गायलोलें आसलें. 29 ते 32 वळी प्रमाणे हो मनीस एक वेगळोच मनीस जावन आसलो. तरी पूण ताणें ह्या संवसाराच्या सोडवंडाराक पळयलो. मोगा भावणानो, हो नवो करार संवसाराच्या सगळ्याच मनशां पासत जावन आसा. जेजू संवसाराच्या सगळ्याच मनशां पासत आयलोलो आसा. तो थारावीक लोकां पासत ह्या संवसारांत येवंक ना, निमून खंयच्याय एका मनशा पासत ह्या संवसारांत येवंक ना. 33 ते 35 वळी प्रमाणे ह्या सोडवंडाराक संवसारांत हाडूंक मारयेंत व्हड किंमत दिवची पडली. खुर्साचेर मोरो पर्यंत तिणें सगळें पळयल्लें आसलें आनी ताचें दूख ताणें पळोवन तिचें काळीज फुटलोलें आसलें. क्रिस्त खुर्साचेर लोकां पासत मरता हें तिणें पळयल्लें आसलें. ताका तुमचें पडून गेल्लें आसा. जरी मनशाक देवाचें पळोवन वचूंक ना, पूण देवाक मनशाचें पडून गेल्लें आसा. ह्या शुभवर्तमानांत उपरांत आमकां दिसून येता की जेन्ना जेजू खुर्साची वाट चलतालो तेन्ना वाटेर कांय बायलां रोडूंक लागलीं. तेन्ना ताणें तांचे कडेन पळोवन म्हटलें, जेरुजालेमच्या दुवानो, म्हज्या पासत रोड नाका, तर तुमच्या भुरग्यां पासत रडात. तर तुमच्या दोळ्यांतल्यान क्रिस्ता पासत दुकां येवची न्हय, तर ती तुमी थांबया. ती दुकां तुमच्या पासत आनी तुमच्या घरच्यां पासत सांबाळून दवरात. ताच्या पासत तुमी रडचे न्हय, हेंच आयज तो आमकांय सांगता. आमी देवाच्या पासत रडूंक जाता? ना मोगळा भावणानो. देवाच्या पासत कोण रडटलो, पूण ताणें आमच्या पासत कितलें दूख आनी त्रास सोंसलां हें आमी नियाळूंक जाता. पूण तो खूद आमच्या पासत रडलोलो जावन आसा. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत दूख सोंसलेलें आसा. मारयेन तर सगळे तरेचें ताजें दूख पळयलें आसलें. ती ताजी संवसारी आवय आसली. मनशा कुळांत ती ताजी आवय जावन आसली. तिणेन ताका जल्म दिल्लो, ताका सांबाळ्ळो. तो तिचो पूत जावन आसलो. जेन्ना आमच्या देवबापान सोकला पळयलें तेन्ना ताणें म्हटलें, जोआचो 19 आविसर आनी 26 वळीन, अस्तरे हो पळय तुजो पूत. ताजी आवय आसल्या कारणाक लागून ती तें दूख सोंसताली आनी तेन्ना शिमावान केल्लें बाकीत पूर्ण जालें. तिच्या जिवांतल्यान तोरवार तोपून वेताली. तरी पूण तिणें देवाक आर्गां पेटयलीं. जरी तिचें गीत बरयलें ना, तरी तें गीत स्तुतीचें गीत जावन आसलें. हान्ना ही अशे तरेच्या वंशांतली आसली अशें म्हटलेलें आसा. हान्ना ही शणोक नासली. मॅथ्यू सांगता, दोनी जेजू क्रिस्त इजिप्तान गेलो, पूण लूक मात ह्या संबंदी कांयच आमकां बरयना. जण एक शुभ वर्तमान वेगवेगळे तरेन बरयल्लें आसा, तें तांच्यांनी कोणाक एकामेकाक विचारून बरोवंक ना, तर तें पवित्र आत्म्या उद्देशीं तांच्यांनी बरयल्लें आसलें. कारण मॅथ्यू शुभ वर्तमान अशें बरयता की जेजू क्रिस्त राजाच्या रुपान देंवलोलो आसा. लूक ताका पूर्ण मनीस असो म्हणटा. जुवांव तर तो देवाचो पूत म्हूण दाखलो करता. लुकाचें बरोवप आनी बाकीच्यांचें बरोवप हें वेगळेच तरेचें जावन आसा. लुकाचो दुसरा आविसर 39 आनी 40 वळी प्रमाणे जरी लुकान तो मनीस म्हूण ताका दाखोळ केलो, तरी तो देव जावन आसलो. दोनी जेजू कुडीन वाडत गेलो, तसोच ओत्मीक रुपान तो वाडत गेलो. तो जाणवायेन पूर्ण आसलो. देवाची कृपा ताजेर आसली. तो कुडीन ओत्म्यान तसोच जाणवायेन वाडत गेलो. जेजू 12 वर्सांचो आसतना जुजे, मारिया आनी जेजू जेरुजालेमांत आयलोले आसले. हें फकत लूकूच आमकां सांगता. ह्या घडणे वरवीं ताणें ताच्या ल्हानपणा संबंदी कांय सांगूंक नासलें. जेजूच्या ल्हानपणा संबंदी
बरें अशें कांयच आमकां दिसून येना, म्हणजे कांयच ह्या सुवातेचेर आमकां सांगलोलें ना. कांय लोक ह्या काळार शांत वर्साचो काळ अशें म्हणटात. लोक हाका पूर्ण मनीस म्हूण दाखलो करता आनी ह्या काळार पोरण्या कोरांतलीं उतरां बोललेलीं आसलीं. जर आमी खूद लागशिल्ल्यान पळयलें तर तें आमकां कळून येतलें. भुरग्याची खबर एकसुरी आसली. जेन्ना तो 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना जें कितें घडलें तें ताजेच उद्देशीं घडलें. 41 ते 45 वयनी जेजू ताका देव मंदिरांत दिश्टी पडटा. 46 ते 50 वळी प्रमाणे तो ताज्या स्वर्गावेल्या बापा संबंदी उलयता. 51 ते 52 वळी प्रमाणे जेजू आपल्या आवय बापायच्या हाता खालदिकायेन रावलो. तर मोगाळ भावपणानो, ही ताजी जेजूच्या जल्माची खबर जावन आसा. ताच्या जिवितांत कसले गूण आसले हें आमी पळयलें. आयज तो ह्या संवसारांत आसा. कसो आसा तर पवित्र आत्म्या उदेशी आसा. तो ह्या संवसारांत जल्माक आयलो. सगल्या मनशां पसत लोजेचें आनी पातकाचें मरण तो मेलो. तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत ताका खुर्साचेर खेळायलो आनी तो तिसरे दिसा परत जिवंत जालो. 40 दिसां उपरांत तो स्वर्गाचेर चडलो. आयज तो बापाच्या उजव्याक आसा. तुका आनी म्हाका तो पळयता. आमी ताका केन्ना उलो मारतले हाजी वाट पळोवन तो आसा. तर मोगाळ भावपणान ताजे येणें लागींच आसा. तो म्हणटा, हो पळय हांव रोखडोच येता. आनी तो येवच्या पयलीं आमी सगल्यांनी ताजे येण्याक तयार जावंक जाय. तर मोगाळ भावपणान आयज आमी आमचेंच पळोवचें न्हय तर आमी देवाचें पळोवचें आनी देवाचें पळोवन आमी ताका मान आनी मोहिमा दिवची. मोगाळ भावपणान ही कार्यावळ तुमकां कशी लागता आनी हाजो तुमकां कितें फायदो जाता